हेमंत सामंत, गांव आमचो कोणशे निरंकाल आणि तालुका फोंडो आणि शिरोडा मतदारसंघ. आज तुम्ही हांगा मुद्दम आयिल्ले आसात तुमचे सगळे पत्रकार बंधूचे आणि जेवणाचे सुद्धा आम्ही स्वागत करतात. आम्ही जवळजवळ 60-70 वर्सां आली हांगा ही बागायती चालू आसा आमची आणि नवीन नवीन प्रयोग आम्ही ह्या बागायतींतल्यान करीत आसात. जे प्रयोग आसात न्ही ते बाकीच्या शेतकऱ्यांक कशे ताजो फायदो जावचो किंवा त्या प्रयोगाचो कशी प्रसिद्धी मेळची आणि ताजो बाकी इतर बागायतदारांक फायदो जावचो हे आमचे सदांच कटाक्ष आसता. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं आमी एक नवीन व्हरायटी लायली, तुमी पळयतात हांगा तांबडी केळ म्हणटात तेका. तांबडी केळ म्हणजे केळीच तांबडी येतात तेका. आणि ताचे आमी 1-2 घड हार्वेस्ट केले, मारले 2 घड. आणि जेन्ना हे सोशल मिडियाचेर घातले तेन्ना खूब जाणांक कळ्ळें की आमचे कडेन तांबडी केळी आसात म्हणून, म्हणजे तांबडी केळी आमी उत्पन्न केला म्हणून. ताजे नंतर एक दोन घड मारले, तुम्ही पळयता आसतलो फाटलो घड. एक पयलो घड जे आनी पयलीं आमी रोपां हाडली ती आमची गोवा बागायतदार संस्था आसा आमची, त्या संस्थे तर्फे म्हाका एक 3 रोपां मेळ्ळी ती. आनी ताजे ती 3 रोपांचे आमी आतां जवळ ना म्हटल्यार 70-80 केळी आमी आमच्या घरा कडेन केल्ले आसात. आणि जे मके येतात हे शूट्स तुम्ही पळयता आसतले न्ही कितले 8-8, 10-10 शूट्स येतात हांगा. हे इतले दवरिनात, एक्चुअली 2 दवरतात, बाकी सगळे आमी काडटात ते. म्हणजे जे आमचे जे आमेकदादी खातीर किंवा फ्रेंड्स आसात, बागायतदार आसात न्ही, तांकां आमी ह्यो केळी दिल्ले आसात. पयर आमी कोड्रा फार्मान, सरकारी फार्मानय दिवन आयले आमी ह्यो केळी. ते बरे उमेदीर आयले. आमी हाचो जाती तितलो प्रचार आणि प्रसार करपाचो ह्या तांबडे केळीचो आमचो एक विचार आसा. खूब जाणां 35 जवळ फार्मरांस आमी ह्यो मके दिल्ले आसात. आणि हाजो हे प्रामुख्यान इंडियेन तरी हेका केरळची केळी म्हणटात. केरळची एक्चुअली ती रेड ढाका हे त्याचें नांव, पण ती केरळची केळी म्हणून हांगा फेमस. पण केरळाक ह्या केळ्यांक डिमांड असो म्हणटात भरपूर. आमी प्रत्यक्षान खबर ना, पण जेन्ना नेटार गेले तेन्ना कळ्ळें की मोठ्या प्रमाणात ही लागवड जाता म्हणून. आणि खावपाक ही आमची व्यवस्थित मॅच्युरिटी जाले नंतर, म्हणजे व्यवस्थित जून जाले नंतर ही काढून पिकोवपाची आणि बरेपैकी गोडसाण आसा तेका सामके. म्हणजे तांबडी केळी म्हणजे कितें जालां हांगासरल्या ग्राहकांक, तांबडी केळी म्हणजे एक वेगळेंच कितें प्रकरण अशें दिसता. अशें कांयच ना. तुम्ही सामके निसंकोचपणे ही केळी जर बाजारात दिसली तुमकां खंय, आमची सोडात किंवा बाकी कोण घेवन येता जाल्यार तुम्ही ती अवश्य केळी घेवची. कांयच ताजे सायड इफेक्ट हे ते तसले कांय ना. एक वेगळी व्हरायटी म्हणून आज आमी ती व्हरायटी फुडें व्हरपाची आसात आणि व्हेल्ली आसात. पयर आमी कृषी महोत्सव जालो, कृषी थंय सुद्दां आमी दवरलेली. ताजे नंतर खुबशे ग्राहकांनी किंवा खुबशे बागायतदारांनी म्हाका फोनार हें केलें, कॉन्टॅक्ट केलो आणि ह्या केळी बद्दल तांणी विचारलें आमकां. मग तांकां बी आमी एक फ्री ऑफ चार्ज दिले. आमी कोणाकडल्यान एक नवो पयसो घेवना. इतलें. सो येणाऱ्या काळान हेका डिमांड येवपाक शकता. डिमांड येवपाक शकता, एक वेगळी व्हरायटी म्हणून डिमांड येवपाक शकता. आणि एक म्हाज्या हिसपान आमी जे आतां केळी जे मके दिल्ले आसात त्या प्रमाणे एक 4-5 वर्सां भितर तांबडी केळी ही बाजारात दिश्टी पडपाक लागतली. कितले म्हयन्यांनी लागता एक घड साधारण? एक घड जवळ केळ ही मोठी जावपाक मिनिमम 1 वर्स हे वेता. तुम्ही पळयत आसतले व्हडली. पण जेन्ना बोणी भायर पडले नंतर, केळींतल्यान बोणी भायर पडले नंतर सारखे 2.5-3 महिन्यांनी तुमकां घड रेडी मेळटा. मग तुम्ही प्रत्येक दिस म्हणजे 1-2.5-3 महिन्यांनी ताका चेक करीत रावचो पडटा परत. फुल्ल फोकसिंग करचें पडटा. कित्याक हे रोखडे पिकले नंतर आणि हे घड उरना. एक 7-8 खंयचेय म्हणटा नॉर्मल आसा ते, पण ताचेर फुल्ल फोकस दिवचो पडटा.